हो गया रे 2018 100 वर्सां पयलीं आमी ह्याच टायमार एक गोंयच्या आवाजाचें डेलिगेशन आयिल्लें खूब लोक बोललेलो याद करा मेयाच्या म्हयन्यात 2018 आनी आमी वयर गेल्ले आनी तेन्ना राजेश नायक न्यू आशिल्लो आनी त्या रिजनल प्लॅनाचेर ताचो स्टॅम्प आशिल्लो सिग्नेचर आशिल्ली आनी ताका तेन्ना आमी सांगुल्ले ती खुर्ची सोड नाल्यार तुका आमी भितर वयतले म्हूण 6 वर्सां उपरांत ह्या मनशान गोंयांत तिगून घाली आधी आम्ही म्हणटाले फक्त मंत्री बरोबर हे फुल्ली रिस्पॉन्सिबल आसा आमच्या डेलिगेशनान पळय हांगा रोनी बाबूय आसा तेन्ना गेल्ले याद करतले बाब अभिजित प्रभुदास आशिल्लो स्वप्नील आशिल्ले तेन्ना हाका सांगुल्ले एक हांव कॉन्ट्रोवर्शियल एक तुमकां रिक्वेस्ट करता हय की ना पळय तें कित्याक आयज सर्वायवल आमच्या भुरग्यांक गोंया उरतले की ना ते सो असलो राजेश नायक आनी ताचे असले सगळे टाउन प्लॅनर आनी बाकीचे ऑफिशियल्स आहा जे गोंया विकता तांच्या भुरग्यांक आमी आतां सांगपाक जाय आमच्या भुरग्यांक कांय धरिना तुमच्या डॅडीक विचारा आमच्या गोंया कित्याक विकता पळय ते वी वील हॅव टू नेम एंड शेम देम इट मे साउंड कॉन्ट्रोवर्शियल बट भुरग्यांनी आतां बापायचेर प्रेशर घालून वो लोक गोंयभर रस्त्यार कित्याक आयला हे आयला कित्याक तुमचो बापूय आवय गोंय विकता दे आर एजंट्स ऑफ दीस टू फेलोज हे दोगूय शेजारी मोस्ट करप्ट फेलोज आणि आता इतले तांच्या भितर कॉम्पिटिशन जाला की तांकां आता दिल्ली आपयला कोण चड कमिशन दितलो पळय तो अमित शाह हांव एकूच तुमकां प्रॉमिस करता हो इश्यू आमी पार्लमेंटान काडटले आमचे गोंय आनी कितले पाड घालतले बट वन एक होप आसा तो तुमचे कडेन शेअर करता दे मे डॅमेज गोवा बट दे वील नेवर डिस्ट्रॉय गोवा First time after this 2006 Goa Abhiyan movement, when the government was forced to de-notify the regional plan 2011 for the same problem, changing of zones. And this is the first time now from 2006 to 2007, this is the first time after nearly 20 years that people have come back again on the streets because these, what we call leaders, they don't understand anything. Only when they see the crowd coming in front, then they get it. So, I have to thank you for whatever you have done for giving us 3 hours of your time. Please note that when you go home and people ask you what you are doing for Goa, you can tell them with pride, I went there with Swapish to tell them to go home. Many people in Goa have not come today because they are watching Netflix. But we have come. Now, we went and met Mrs. Vartika Dagur. She is the next chief town planner. And we communicated to her. Judith Almeida gave her a fiery speech, and so did Swadesh and the others. And finally, I was asked to conclude, and I told her that we would not like to come and meet her again when she is appointed chief town planner with a similar letter. Because we are determined. We are determined that this type of planning that is being done by Mr. Vishwajit Rane with the support of Mr. Pramod Sawant and with the support of the chief town planner is not something which we are going to allow to operate. We are going to stop it. Please note how much
much you have already won. As I said, 49 lakh square meters have been converted by the signatures of Mr. Rajesh. Already 23 lakhs have been made worthless and thrown into the dustbin because the government itself has withdrawn 16B. They said 16B naga, too much of problem, so automatically from 49 signatures that he has made, 23 lakh square meters of property have become useless. They have been thrown into the dustbin. So we have to move. There is another 22 lakh which is under 17. That we have to get cancelled. And there is another 3 lakh under 39A which we have to get cancelled. We will not rest till this is done. Everything, and when the time comes in 2027, we know who should not get back in the assembly. Correct. Not at all. Not at all. These people have been a curse on the Goa population now for more than 20-30 years. They have become parasites. They are anti-Goan and they should go. And they should not be representing us in the state assembly. Don't need them. Don't need them. So there are many more battles. We were discussing with Swapnish. Please keep your batteries charged. Yes. They are charged 24/7. Nowadays these electric vehicles are not functioning well. But you see that your vehicle is functioning well. Because I can tell you the next agitation is for the removal or resignation of the principal chief conservator of forest. We are for Goa. The principal chief conservator of forest is responsible for the removal of large areas of forest from the definition of forest, including Bhutani and including GM. Excellent. Excellent. He is going to retire also very soon. So before he retires, we have to give him a message that you have come to Goa, you became a chief conservator of forest, we paid you money to do Rakondar, and what you have done is you have dished out all the forests of Goa to private real estate firms. So we don't want that. We want you to go back to wherever you came from. You also please resign. After that, we are coming for the chairman of the investment promotion board. So please keep your batteries charged. 24/7. You cannot come to send your husband. You cannot come send your grandfather. But you bring as many people as possible. Very good. Come So, at least in the coming future, please note, messages will go out for equivalent. Spend little money on your petrol, scooter, motorbike, whatever it is. And the next venue is going to be one Bhavan, where we'll have the same police force and we'll have everybody there as usual, and we will tell him, and we will draft a letter where we will list his crimes. Just like we have listed Rajesh Naik's crimes in this letter, we will list all the crimes of Chief Conservator of Forest in the letter we are going to Yes, ma'am. So this may go on. Please, Tara and Rama and Sangam and Narayan and Fatima has been our division. I won't say what. But these people
amazing. It's amazing and at the moment's notice, we'll give you 10 days proper notice. So keep all the things free and come there. Come with your children because we are not violent people. So no problem to anybody. We are not violent. We are not going close to. We are coming with letter. We are giving to the fellow and saying you please. So we will do it for a couple of all these people so that in the end nobody will want to occupy this place. Nobody will want to. No decent man will want to occupy it. Or if they want to, they will have to follow the line of what the public wants. Goenkas do not know what is planned for the state of Goa in the coming years. We will keep disclosing it bit by bit. But there are plans and more plans, and they are not disclosing it because they don't want you to know and they don't want the opposition to know. But tomorrow is the expo in Delhi. Tomorrow is the expo in Delhi for all the luxury villas and farm houses. Year before this same chief town planner, they come with a proposal saying we are putting a farmhouse and we are going to do agriculture. Goa Property Expo has been in Delhi. We know, madam. We know. Sorry, we cannot go there and watch the face of people giving the charge. But this is what they are doing. Then they get the farmhouse, then they are selling it on the internet. Farmhouse. And though some European or somebody from Canada is going to come and buy the farmhouse and do some nangal and do some plowing and grow some rice and some millet. So everywhere they are cheating. Everywhere. And it's a combined team of people in the town planning, people in the mines department, people in the department of industries, people in the forest department, people in the electricity department. All of them part of the same program. And we will produce these plans to you so that at least you are aware. What you do about it, we do not know. But at least you should be aware of them and you should be ready because these plans are not against you, but they are against your children. They are against you. Where are your children going to go? Where are your children going to go? The minister's children are all studying in Canada and in US and in Germany and in America and US. Where are your children going to go? Where are my children going to go? Where can we afford 20 lakh, 30 lakh, half a crore for fees and so on? So please keep your children in front of you, your grandchildren in front of you, in your rooms and your houses, because that is the only justification for coming out on the streets to fight these guys. So thank you very much. Thank you very much for coming. पहिले सुवातेर हांगा जमिल्ले सगळे एक्टिविस्ट सगळे NGO जे आज मुखार सरल्या हांव सगळ्यांची नांवां घेना सगळे गोंयकार एक्टिविस्ट आणि NGO जे आज मुखार सरल्या म्हाका दिसता मना काळजांतल्यान तांचे धन्यवाद आणि अभिनंदन करपाक जाय आज हो विषय पॉलिटिकल उरलेलो ना हा मुद्दम म्हाका 2011 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरांची परिवर्तन यात्रा केल्ली गोंयभर ती गोंयकारांक याद करून दिवपाक सोदता ताणें सांगिल्लें की 9 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो काँग्रेस पक्षान कन्वर्ट केल्लो 2011 आनी ताणें सांगिल्लें की जेन्ना 2012 भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार येतले 100 दिसां भितर नवो रिजनल प्लॅन जातलो आज 12.5 वर्सां जाली नवो रिजनल प्लॅनचे नांवूच ना पूण नवी अमेंडमेंटां येता पयलीं 16B हाडले मागीर 17(2) हाडले मागीर 39A हाडले आतां ही अमेंडमेंटां कित्याक लागून हाडटा कित्याक आमचे गोंयची भाटां बेसां विकपाक
कन्वर्ट करपाक ही अमेंडमेंट हाडल्या. आमचो बाब स्वप्नेश शेल्लेकर ताजे हांव धन्यवाद करता. कित्याक म्हाका दिसता स्वप्नेश शेल्लेकर ज्या पद्धतीन हे सगळे पॉलिटिशियनांक एक्सपोज करता, म्हाका दिसता ताका एक खरेंच राउंड ऑफ एप्लॉज जावपाक जाय. जे ह्या सरकाराची धोरणां आसा, जागे विकपाचो प्रकार आसा, फाटल्या दिसांनी आमी पळयले की ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाचो जो हेड आसा चीफ सेक्रेटरी ताणे सुद्धा आमचे गोंयची शेतां फ्रॉम बॅकडोर कन्वर्ट करून हडप केल्ली आसा. असले गोयल वर्मा शर्मा हे जे कर्म करपाक पळय गोंयान आयल्या, म्हाका दिसता हो जो आवाज आसा तो आज पुराय गोंयभर जावपाक जाय. आज आमची गोंयची जी संस्कृती आसा, जे आमचे कल्चर आसा, ते आज खंय तरी मिटोवपाचो प्रयत्न चल्ला. फाटल्या दिसांनी आमी पेडण्या गांवांत गेल्ले. पेडण्या तालुक्यात 3,17,000 स्क्वेअर मीटर या प्रमोद सावंताच्या सरकारान डेल्टिनाच्या गळ्यात घातला. कितें करपाक? जुगार खेळपाक, सोरो हाडपाक. आणि ज्या मनोहर पर्रीकरान वास्कोंतल्यान प्रॉस्टिट्यूशन जे काडून उडयल्ले, ते आता पेडण्याच्या शारान हे प्रॉस्टिट्यूशन हाडपाक सोदतात. सो म्हाका दिसता हो जो आज सगळ्या गोंयकारांनी जो आवाज उठयला, हो सगळे गोंयभर म्हाका दिसता उठपाक जाय. पंचायती आसा, हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट लँड कन्वर्जन हे ग्राम सभेत डिस्कस जावपाक जाय. हो सरकार रिजनल प्लॅन हाडपाक कित्याक फाटल्यान करता? रिजनल प्लॅन नवो पंचायतीत घालून लोकांचे ऑब्जेक्शनां कित्याक घेना? आज प्रत्येक गोंयच्या गावात आज प्रोटेस्ट चल्ल्या. सकाळी आमी पेडणेच्या गावात आशिल्ले, कासरवाडे पंचायत, बाब रामाते आशिल्लो, बाब शंकरते आशिल्लो, आमचे बाय ताराय आशिल्ले, संजय बर्डे आशिल्लो. आज सरपंचाक, डेप्युटी सरपंच आणि पंचाक पंचायतीच्या भायर प्रोटेस्ट करपाक बसचे पडले. कारण कितें? कित्याक जो मोपा विमानतळाक जो जागो आनी काडून जीएमआराच्या गळ्यात घातला, आज थंय गोंयकारांक नोकऱ्यो ना. कोल्हापूरच्या लोकांक हाडून थंय नोकऱ्यो दितात. जे शेतकऱ्यांचे जागे गेले तांकां अजून कॉम्पेन्सेशन मेळना. तुमकां सांगल्यार तुमकां रडपा येतले. 9 रुपया पर स्क्वेअर मीटर तांच्या कडल्यान जागो ह्या सरकारान हडप केल्लो. 9 रुपया पर स्क्वेअर मीटर. आज जर तर आम्ही सायडीन वचून च्या घेतली, ती सुद्धा 15 रुपये जाली आसतली. आज या सरकाराक कसलोच मोरल अधिकार ना पावरान रावपाचो. काल आम्ही पळयले की हे दोगूय जाण मुख्यमंत्री आणि डीसीपी मंत्री दिल्ली गेल्ले. कितें करपाक? आमकां दिशिल्ले की तुम्ही गोंयकारांक जे आज तुवें मुख्यमंत्र्यान गोंय नंबर 1 करून दवरला इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तू गोंयच्या युवाक आज जॉब हाडटलो म्हणून आमकां दिशिल्ले. पूण तुमी गेल्ले तुमचे स्कोर सेटल करपाक. तुमची जे आज कॉम्पिटिशन लायला दोगांनी की जागे कोण चड विकतलो, म्हाका दिसता हे बंद जावपाक जाय. जर तर हो आवाज या सरकाराक जर तर आयकू येना आणि जर तर दिश्टी पडना, जाल्यार म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक आमकां रस्त्यार देंवचे पडटले. हांव परत एकदा काँग्रेस पक्ष जर तर हो करप्ट चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नाईकाक जर तर सस्पेंड जायना, जर तर हांगच्यान करना, जाल्यार जो आज लोकांचो आवाज आसा आमकां गोंय बंद करचें पडटलें. आमचो पाठिंबो सदांच गोंयकारां बरोबर आसतलो आनी आमी लोकां बरोबर रावतले. देव बरें करूं. आयच्या हांगा जमिल्ल्या समस्त गोंयकार म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो,
वास्को ते मोल्यापर्यंत गोंय पेटला, गोंय कित्याक पेटला? ज्या पद्दतीन ह्या भारतीय जनता पक्षा सरकारान गोंय विकूंक काडला, खूब मजेशीर फाटल्या दिसांनी आमी पळयताले. कांय जाण म्हणटाले की ना पयलींच्या सरकारान केला. पयलींच्या सरकारान केला जाल्यार कोणी केला हें ताणें सांगपाक जाय. पयलीं आतां फाटल्या 12 वर्सां सरकार बीजेपीच्या आनी ताजे पयलीं जर आमी घेत 7 ते 12 भितर जो आमदार मुख्यमंत्री आहलो तो आतां तुमचे बरोबर आहा. तातूंतले 5 आमदार तुमचे बरोबर आहा. मग तुमी सगळे चोर, हातूंत हें ना, सगळे चोर. आयज भारतीय जनता पक्षा बरोबर जितले आमदार आसात म्हणटा तुमी चोर. तुमी जर चोर नसले जाल्यार भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावन आसले. ज्या पद्दतीन गोंय विकपाक काडला तें जर पळयत जाल्यार फुडल्या पिळगेक आमी कितें दितले? आमी वाचताले पुस्तकांनी गोंय सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय, न्हंया दर्यांनी नटिल्लें आमचें गोंय. पूण कांय वर्सांनी आमी सांगचें पडटलें एका काळार गोंयांत दोंगर आसताले म्हणून. ही पाळी आमी येवपाक दितले? आमी ही पाळी येवपाक दिवपाक ना. ह्या दोगूय जे पोर आसाय पळय ते दिल्लीचे चोर जालात. दिल्लीच्या तक्त्यार वचून आपली मान सकल घालपी नाचपी हे चोर जालात. तेन्ना हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता आमच्या राजकारण कुशीक दवरून केवळ गोंयकार आनी गोंयकार पूण आमी तितल्याच नेटान ह्या सरकाराचो विरोध करपाक जाय. मागीर सरकार कोणालें आसूं आमकां फरक पडना. गोंयचें हित जपपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची आज वेळ आयिल्ली आसा. एक जातलें काय ना भावानो? आज एक जाल्लें आसा. आयज 500 आसात. 5000ची संख्याय बी ह्या सरकाराक दाखयतले. हांकां चपलांनी न्हू, हांकां दुसरें कितें तर म्हणपाक शकना मिडिया आमकां. इतल्या निर्लज आनी हे निर्कूर मनीस हे. हांगा गोंयचेर मोग ना, हांगा आमच्या फॅमिलीचेर मोग ना. पूण आमच्या काळजांत गोंय आसा, गोंयकारपण आसा आनी आमी तें राखतले. आनी गोंय अशेंच 504 गोंय आमी. भावानो आनी भयणानो, आज खूप वर्सांनी आम्ही जात धर्म हिंदू क्रिस्ताव मुस्लिम हे सगळे विषय सोडून गोंया खातीर एकठांय जाल्या. हो एकवट खूप वर्सांनी एकठांय जाला. आम्ही एकठांय केलेल्या ह्या नालायकांक मोरया करपा खातीर. आणि आम्ही जे कलाकार साहित्यीक आम्ही तोंडां दाखवून वगी रावता, आमकां जे ब्लॅकमेल करता ह्या नालायकांक लागून आम्ही जे वगी रावल्या, आम्ही कलाकार रस्त्यार देवचे पडटले. आयज स्टेजीर रावन फक्त स्टेजीर रावन कला दाखोवन उपकारची ना, साहित्य पेनां दवरून साहित्य करून उपकारचे ना. गोंय जर आमच्या पिळगे खातीर वाडयतले जाल्यार आमकां रस्त्यार देवचे पडटले. स्ट्रीट प्ले करून प्रत्येक गोंयकाराक जागृत करचो पडटलो. नाल्यार दिल्लीचे सगळे भाडेकार येवन आमकां भाडे घालतले. तोपर्यंत आमी जागे रावया आनी गोंय राखुया. जय गोंय, जय गोंय. They are not fighting in interest of Goans. They are not Goans. Who is a Goan? Goenkar Goan. Goenkar Goan. And who is not a Goan? You have to remember, there is a big fight they're always talking today. Outsiders are coming, insiders are going. Who is a Goan? You have to remember. Who is Goan and who is not Goan? The people that destroy